accidents not only in Kalangut, but accidents have increased all over Goa. And म्हाका दिसता we need to introspect the government officers, including the police, and instructions are given to PWD to repair all roads. Day after tomorrow, we are patching up all the roads, that is main road. पावसान जे रोड आमी खणलेले फॉर केबल ते परवाच्यान ऑटोमिक स्टार्ट करतले सॅटर्डेसून रायट फ्रॉम सालिगांव अप टू कलांगूट. wherever there are potholes, we will try to cover them up. All these days it was raining so heavily, it has been bad. So today's accident, Cipriano Lobo has suffered injury for his leg. हाड तेजे भायर सरलेले आहा. The accident जो आहा वो tourist from Mumbai who had come to Goa. They are BMW. ती पार्क केल्या पळय थिंगा चुकोन म्हाका दिसता ती गियर पडले आनी ती गाडी फुडें गेली. So they are saying it has happened, this thing unintentionally. They are being taken for examination to check whether anybody was under the influence of alcohol. It looks in the PI's room, nobody was smelling of alcohol, and they said that we did not have a drink. So let us see. The report will come. They will be taken for examination. And Cipriano Lobo and his son are taken to JMC, where doctors will immediately take care of them and do the required operation for his leg, where his bone has come out. म्हणजे हाड ताजे भायर सरला आनी लोकूय बेजार जाल्ले आहा कितें पयल्ले आहा की गोंयान एक्सिडंट वाडत आहा आनी प्रशासन तेजेर व्हडलोसो भार घालिना. म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जेणे प्लस PWD प्लस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेंच्यांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा. जे ट्युरिस्ट गोंया येता आपली गाडी घेवन येता तेचे भायर जे ट्युरिस्ट हिंगासर रेंट कार घेता रेंट बायक घेता ते खुबशे जाण अशें जाता की पियोन गाडी चलयता. येस. आता काल पासून जी गाडी भितर गेल्या तो 100% पियल्लो आसता. कित्याक ताका बॅरिकेडींग म्हणजे ते डब स्टोन आसलो ताका, सो ते भितर वचोंक जायत ना गाडी. सो ही हेज टेकन एवरीथींग इनसायड एंड गॉन. इतलो तेप तो सर्कल थिंगात आसलो, सर्कल काय नेहो बांदूंक ना. सो हाव ही कॅन जस्ट गो इनसायड. इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. बट वी विल हॅव टू डू समथींग फॉर द. It's not only we can always say tourism. Life is very important of every individual from the state of Goa. Tourists जर गाडी पियोन चलयत जाल्यार मार आमकां बसता लोकलाक. Because somebody who is walking on the road, side of the road, footpath, they are being the victims of the accidents. त्या खातीर government needs to do a study on this आनी तेजेर सल्युशनूय हाडपाक जाय. हें काम आमचें गव्हर्मेंटाचें हें करपाक जाय. तेंच्यांनी एक्सिडंट्स खूब ह्या दिसांनी वाडलेले आसा, हें आमी मान्य करपाक जाय. सर पेट्रोलिंगाचेर कशें तरेन पळयता, कित्याक पेट्रोलिंग केन्ना जाता पळय ते 7 ते 9 मेरेन जाता, पूण चडसो म्हणजे एक्झॅक्ट टायम जो स्टार्ट जाता पळय पार्टी बिटी करपाचो तो 10च्या उपरांतूच जाता. ह्या दिसांनी आमी पळयल्लें ना की थेफ्ट्स डेकॉयटीज कितें वाडलेले आसा. पुलीस नीड्स टू प्रिपेर देमसेल्फ वेल. म्हाका दिसता हे दिसांनी व्हडलेशें काम बरें जावंक ना पुलिसाचें. हें आमी मान्य करपाक जाय एज MLAs. मुख्यमंत्र्यान रिव्यू मिटींग ऑफ ऑल द PIs एवरी 15 days घेवपाक जाय. म्हयन्याक 2 मिटिंगी जावपाक जाय तेंच्यो. क्रायम शूड कम अंडर कंट्रोल. सेकंडली ऑल द migrants who are coming in the state of Goa in search of job. Unemployment is one issue. तेंचे स्टेटीन एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून ते गोंया येतात. मायग्रंट्स हॅव इन्क्रीज 10 folds. 10 folds म्हणजे कितें 10% न्हू, 10 folds म्हणजे 100%. 100% मायग्रंट इन्क्रीज जाल्या. सो जर एक टायमार 10% इन्क्रीज जाता जाल्यार ह्या 100% इन्क्रीज जाल्यार दे आर कम इन सर्च ऑफ जॉब्स.
आमचे लोकल लोक तांकां डायरेक्ट हितून घालता, आपले आपले रूम दिता विदावट पुलीस व्हेरिफिकेशन. अशें जावंक जाय, कंपल्सरी पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा. सर एक्सिडंट जसो वाट जाल्ली आसा रेंटा कारांची, ओनरांनी रेंटा कारांचे कितें करूंक जाय? See, when you are giving rent a car to a tourist, तांकां एक धाकटुली लिफलेटूय दिवपाक जाय. लिफलेटीचेर तांकां सांगूंक जाय हे पयले वाज म्हणून. येस. That when you are taking rent a car, you are responsible for this car, including your occupants and the people who are pedestrians or who are on the two-wheelers. You should not drink at any cost. म्हणजे खंयसरूच तूं सोरो पिवन गाडी चलोवंक पाना. यू आर पुटींग लायफ ऑफ युअर फॅमिली ऑर युअर फ्रेंड्स हू आर सिटींग इन द कार एट रिस्क. अशे कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आहा आनी प्रेशस लायफ्स हॅव बीन लॉस्ट. आमी पळयल्ले आहाय. सो खूब जाणां म्हणटा की टुरिस्ट आहा ते आपल्या फुड्यान सगळे प्रोसिजर करतात, पूण गाडी घेवन गेले की ते आपल्याक जाय ते करतात. सो आनी मागीर जो कायदो आसा सद्याक रेंट काराचेर कॅपिंग आहा, म्हणजे नो न्यू रेंट कार इज बींग गिवन. येस. जे आदी कितें रेंट कार दिल्ले आहा हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनस म्हणून दिल्ले आहा. बट इन दीस ऑल्सो वी नीड टू सी हाव वी कॅन एक्चुअली कन्विन्स दॅट टुरिस्ट नॉट टू ड्रिंक. हू इज द मेन ड्रायव्हर. आतां इंटरनॅशनली अशें कोणूच पिवन चलयना. दुसरे कंट्रीनी जेन्ना रेंट कार घेता पिवंकूच शकनात. देर इज नॉट टू एट रिस्क इफ यू डू दॅट. सो हिंगासरूय अशें जावपाक जाय की ट्युरिस्टाक कळपाक जाय की हिंगा पियेत जाल्यार 48 hours तुका पयले जेल पडटली. म्हणजे हे रूल चेंज जावपाची गरज आसा. हे आमचे गोवा पुलिसान गव्हर्मेंटाक रेकमेंड करपाक जाय की एक्सिडंट वाडत आहा आनी तितून ट्युरिस्ट जे गाडी चलयता ते केन्ना केन्ना गोंया येवन रेकलेसली आफ्टर ऑन द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल दे ड्रायव्ह. आनी जर तर अशें जालें जाल्यार ट्युरिस्ट वील हॅव टू स्टे इन जेल. येस. अशें जर तर तेंचे मनान येयलें आनी तांकां कळलें आनी हो लॉ येयलो की एनीबडी ड्रायव्हिंग and who meets with accident or who is found under the influence of alcohol will be jailed. जाल्यार पिवन गाडी चलोवपाचें खूब लेस प्लस फायन अशें आसूंक जाय. असं आयचो जो ॲक्सिडंट झाला पण तिगूय जाण सारकी इंजर्ड जाल्ली आसा. भितर एक धाकटो भुरगो आशिल्लो आनी तो ड्रायव्हर आशिल्लो ताणी पळ काडलो. अशा केसीस कितली तांचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? पुलिसान ऑलरेडी केस रेजिस्टर केली आनी ताका एरेस्टूय केलो आनी तेज्या वांगडा जे 3 जाण आहा तांकांय प्रिव्हेंटीव एरेस्ट दाखयल्या. सो तेणें सांगलां की आपूण चलयतालो म्हणून. ताका आयडेंटिफाय केलो तो चलयतालो म्हणून. ताका अल्कोहॉल टेस्टाक वचलेले आनी आय कॅनॉट से ऑर नोबडी कॅन से वेदर ही वॉज अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ. But the way he was talking to all of us over there, it is obviously not under the influence of alcohol. But he may have had. I am not. I don't know. अल्कोहॉलाचे बॉटल्स They said that we are going home, so we bought alcohol to take home. This is what they claim. So now let the result be given by the primary health center, Sangoli. So they will test them and give the result. Whether they were under the influence of alcohol or not. They म्हणजे he who was driving. So they important. And secondly, the victims have been taken to all the injured people have been taken to the hospital at JMC. येस सर. And तेंचे necessary things will be done. तेंची especially operation of his leg. जे आड भायर सरला ते बसोवपाची गरज आसा. ऑपरेशन ताबडतोब जाता.